तर तुम्ही पोपा शकताय इतले व्हडले केस 9 महिन्याचे पुराय कट करना. तर ह्या ब्लॉगान कित कित करपाचे त्या ह्या पेपराचे बरें दिल्लें आसा. ओके सो सगळ्याच्या पयलें आमी रूम क्लिनींग करतले. हेचे फाटल्यान बारीक सारीक मेडिटेशन करतले जे की कितलेशे म्हयन्यान आनी तेचे फाटल्यान आमी हार्मोनिका प्ले करतले. तेचे फाटल्यान बूक रीड. तेचे फाटल्यान गाडया पेट्रोल घालतले. हेअर कट मागीर बीच एंड देन व्लॉग विल बी एंड. ओके सो फर्स्ट आमचो आहा रूम क्लिनींग. सो बेजिकली टेबल आसा तोच क्लीन करपाचो जो की इतलो बुरसक टेबल तुमकां खंयच दिश्टी पडपाना. सो लेट्स स्टार्ट. निवळ करत करत म्हाका मेळ्ळे आसाय थोडेशे गुले. खबर आसा खबर ना कितें म्हणटा ते. मागीर खुबशे बिचार मेळ्ळे म्हाका सो ते कलेक्शन केलें. आनी हो म्हागेलो फर्स्ट फोन जियो. हे थोडेशे फोटो टायमार हो कंपास कितले बरें दिसतालो ना आतां पळय कळम येयला. तो पुराय डिजायन आसता हांवें केल्लो अनिकेत म्हणून. टायमार आर्टिस्ट आसलो आनी म्हाजे फुड्यान पयलीं सद्दां ड्रॉईंग काडटा सो कांय कलेक्शन केन्ना एक सेपरेट व्हिडिओ काडया हेजो. बाकी खूब आसा ना व्हिडिओ काडया. टेबल क्लीन फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड. मेडिटेशन 1, 2, 3 मिनिट सुद्दां जावं शकता बिकॉज हांव पयलीं करतालो सो चड वेळ रावपाक शकना. सो पळोवया. ओके सो मिनिट जाले आसाय अनएक्सपेक्टेड. हार्मोनिका चड वाजोवप जायना म्हागेलें बट केन्ना केन्ना प्रॅक्टीस करता हांव. कमेंट कराय की हो केजेट कोंकणी सॉंगाचो ट्यून. ओके सो हो बूक वाचला हांवें आतां मातसो हांगच्यान एक पेज अरावंड. सो हें मातशें मार्क केलां. बारीक सारीक समजल म्हाका. ओके सो इनसायड एक्टिविटीज जाले. आतां आउटसाइड या. तुम मच्छी बेचते हो पहले बताओ. मैं तुमको देखा पाटली बीच अरे मच्छी कहाँ बेचा मैंने? कुछ बेच रहे थे. किस पे? मैं पाटली बीच गया था घूमने के लिए. अरे आइसक्रीम है. आइसक्रीम आइसक्रीम है हम पागल. मच्छी मच्छी बोलना चाहिए. मच्छी बेचा भाई. आइसक्रीम को मच्छी भी बोल रहा है तू. मच्छी तुम बेच रहे हो मस्त. चल भाई ये जो लंबे लंबे बाल है ना ये थोड़े आधे करने. ओके ओके सर हो जाएगा. बस उसके 1500 लगेंगे. ओके सर. जेब में 100 रुपए पड़ा है और तू इसकी बात कर रहा है. अरे 9:30 के करीब है. तो मैं देखा बंदा लगा हुआ है एकदम आइसक्रीम के चक्कर. कितने बजे आए थे? रात को. कितने बजे? 9 बजे 9:10 के करीब. तब था शायद भीड़ थी. हाँ फॉरनर थे. तू लगा एकदम पूरा लगा एकदम मुंडी नीचे करके. मैंने भाई कहा मैं बाहर की देखूंगा अगर कस्टमर को हैंडल करने में. तो हम देखे ना. तू बाल अभी कर मैं बाल कटा मैं थोड़ी ना रोड पे देखेगा. हाँ भाई तो आना चाहिए ना अंदर थोड़ा. 9 महीने से बाल नहीं काटे. अब काटना पड़ेगा. दिखाता हूँ भाई लंबे बाल देख. कहाँ गए बाल भाई. तुम पोपा सकता है कितने वर्ल्ड केस केला है 9 महीना में इधर. भाई अच्छे से वीडियो निकाल मेरा. भाई तू कैमरा पे उंगली ना कर वीडियो. कोई नहीं मेरा उंगली देखना चाहिए ना. दिस इज फिंगर. अच्छा चलो ये कितने काटेगा? आधा मतलब कितने काटेगा? भाई वैसा ना ऐसा. सॉरी सर सॉरी. गलती इंसान से होती है. तो तुम अच्छा आ रहा है ना. ब्यूटीफुल यार. अच्छा नहीं. इतने वाले केस 9 महीन्याचे पुराय कट करना. हाफ केस अर्धी कट कर. हम वीडियो बना रहे तो 1500 मेरे को मिल सकता है. नॉनसेंस के नॉनसेंस. अर्धी केस कटवा चित्ता हूँ. सो बस रिलीफ मिळतो बारीक से. सो यस लंबे देखो कहाँ बाल कहाँ आ रहे देखो.
मेरे इस पे ले आ रहा है इस पे. ओके सो तुम बघू शकता की गॅस पुरा कट केला असे अर्धी कट केले असे कसे असल्यान ते चालतंय कमेंट करून सांगू शकता तुम्ही की कसं दिसता पहिले बरं दिसता लोक आतभर दिसतो एक पावलेट आणि एक चाय येस थँक्यू सर आता यश किती म्हणत आता ब्लॉग येवपाच मरे अरे तरे शुअर या मरे येस येस ओके सो सध्या हांव खाता टेस्टी पाव ऑमलेट आणि तुम्ही पाहू शकता कारण टेस्टी कफ्रायल आणि टेस्टी कफ्रायल आणि कटलेट बी मेळटा सो मस्ट विजीट टू नमस्कार फूड हब येस सो हे करतो कटलेट पोळी दाखय मातशी आमकां एक बारीकशी सो दीस इज कटलेट पोळी टेस्टी आणि ह्या सायडीन मागीर गरम गरम तुमकां कोण दिता कफ्रायल कफ्रायल हो दीस इज कफ्रायल ओके ओके सो गायज हांव पावलो बिचार सो येस दीस इज टायम टू एंड द व्लॉग एंड करपा टायम येयलो सो मजा येयली बारीक सारीक खूब तेंपान व्लॉग बी काडलो सो आय थिंक व्लॉग तुमकां आवडलो आसतलो केस बारीक केले 9 म्हयन्याचे केस बारीक करून उडयले सो येस मे बी इन फ्युचर वाडोवपाक शकता सो येस जानेवारीचो लास्ट व्लॉग सो मेळ्ळा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगा असोच मोग आसूं दी